हांगासर जे आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आहा आनी ज्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आमी पळयता सदांच की वेगवेगळे सगळे गोंधळ चालू आहा. सावळो गोंधळ थंय चालूच आहा सध्या पयलीं. आनी मंत्री एक वाटेन स्टेटमेंट, डिपार्टमेंटाची कामां ती एका वाटेन, आनी दुसरी म्हणजे ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो जाता तितलो हस्तक्षेप ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान. आतां काही दिसा पयलीं स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी जी आहा हेंच्यांनी एक प्रोविजनल परमिशन दिल्ल्या एप एग्रिगेटर गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडाक. आता एप एग्रिगेटर जर परमिशन घेता जाल्यार हांगासर वेगवेगळ्यो ज्यो कायदे आहा, ज्यो गायडलायन्स आहा, त्या गायडलायन्सा प्रमाणे सगळे प्रोविजन करपाक जाय आनी जी सगळी यंत्रणा टेक्निकल गोष्टी त्यो सगळ्यो चालीक लावपाक जाय. पूण हांगा दुर्दैवान गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जे आहा हेंचे कडेन कसलीच यंत्रणा नासतना हेंच्यांनी प्रोविजनल परमिशन हांगासर दिल्ल्या दुर्दैवान. आयज आमी पळयता सबंद गोंयभर एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जी दिता एज्युकेशन फिल्डान ही त्याच पुरती दिता. एक कोणाचें कितें काम जॉब आहा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जेन्ना येवपाक टायम लागता. पूण हांगासर दुर्दैवान आयज प्रोविजनल परमिशन दिल्ले आमी पळयता मोपा एअरपोर्टाचेर गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हांकां. आनी तो एप जो आहा हो गोवा ट्युरिजम डिपार्टमेंट चलयता. आयज प्रश्न पडटा, एप जर डेव्हलप करपाक जाय आसलें जाल्यार ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर येवपाक जाय आसलें. कारण वाहतुकी कडेन संबंदीत आसलेल्या कारणान ते ट्रान्सपोर्टांतल्यान येवपाक जाय. पूण हांगा जीटीडीसीचो गोवा मायल्स, परत गोवा ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो जीएलाचो वेगळो एप, अश्यो ह्यो सगळ्यो स्पर्धा हेंच्या भितर चल्लेल्यो आहा. काल मंत्र्यान आनी मुख्यमंत्र्यान खंय तरी मल्टीमोडल एपाचें उद्घाटन केलें काल. त्या संदर्भानूय आमकां दिसता हांगासर की आयज भाशणां करून सांगता की सगळ्यांक आमी त्याच्या अंडर हाडटले, सगळ्यांक अश्यो फॅसिलिटी मेळटल्यो तश्यो फॅसिलिटी मेळटल्यो. पूण पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर स्टेक होल्डर आहा हेंचे कडेन कोणा कडेन चर्चा न करता किंवा कांयच गोष्टी डिस्कस न करता ही सगळी डिसिजनां घेतली वयता. आयज कॅबिनेट डिसिजन म्हणटा पळय हेका कांयच व्हॅल्यू दवरलेलो ना ह्या सरकारान पळोवपाक. कारण कॅबिनेट डिसिजना प्रमाणे काही गोष्टी ज्यो घेता, आता माझी बस स्कीम ही स्कीम सुद्धा कॅबिनेट अप्रुव्हल हेका घेतले. पूण आयज ती स्कीम कॅबिनेट अप्रुव्हल घेवन पायलट प्रोजेक्ट म्हणून चलयलो वयता. हे अत्यंत दुर्दैवी, म्हणजे व्हॅल्यूच काय दवरलो वचना. आयज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान 36 इन्स्पेक्टरांची जे चौकशीचो रिपोर्ट आहा हो रिपोर्ट येयल्लो आसा. पूण तेचेर काय कारवाई केली वचना. 36 इन्स्पेक्टर जे आहा इलिगल रिक्रुटमेंट आहा तेचेर काय कारवाई केली वचना. आमकां भितरसून अशी गोष्ट कळटा की डायरेक्टर किंवा कोण तरी भितर डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आहा हे खंय तरी पयशांचो वेव्हार करता आर्थीक आनी थोड्यांक कन्फर्मेशन लेटरां दिता. अशा तरेन सगळें चल्लेलें आहा. मागीर दुसरें म्हणजे हांगासर ईव्ही बायक हाडपाक फोर्स केलो वयता सरकाराचेर. सरकार एजंट आहा काय म्हणून हांगासर प्रश्न पडटा. म्हणून ह्यो सगळ्यो गोष्टी ज्यो आहा पळय ह्यो जनतेच्या विरोधान वचपाचो प्रकार सगळो चल्लेलो आसा. स्टेक होल्डर कॉन्फिडन्स घेयना कित्याक स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्स घेयना अशें दिसता तुमकां? ना म्हणजे हांव नकळो सरकारची मनस्थिती कितें आहा पळय ती, आनी टायमपास केलो वयता प्रत्येक गोष्टी कडेन. कळ्ळें न्हू, फक्त प्रत्येक गोष्टी कडेन. आतां तुका खंय सांगलें मुख्यमंत्र्या कडेन जर आमी सबसिडीची मागणी केली जाल्यार मुख्यमंत्री कितें आहा म्हाजी बस स्कीम आहा ताका पयलीं जॉयन जाय. ती स्कीम आतां हेंच्यांनी इंट्रोड्यूस केल्या. तिचें काय कोणा कडेन डिस्कशन करूंक ना. आनी फ्युअल सबसिडी जी आहा ही आमची 2014तल्यान आहा. इन्शुरन्स स्कीम आहा ही 2014तल्यान आहा. परत कितें आतां ह्या गोष्टींच्या मागीर कोर्टाक पेटिशनां फायल करची पडटा. आतां आमी ऑलरेडी तयारी करून पेटिशन बी आमचें रेडी आहा. एक फुडल्या आठवड्यान बी फायल जातले हेचेर आमचे फ्युअल सबसिडी. सुदीप बाबा ऑलमोस्ट म्हाका सांगपा म्हाजी बसीक खुबशे तुमचे बसकार जॉईन जाल्ले ऑलरेडी ना. 20 बसकार काणकोणचे फक्त जॉईन जाल्या. कितें कुडचड्यारूय कितें कुडचड्या काब्रालान फक्त आपले 4 बसी दिल्या कुडचड्यार. आनीक कोण सध्या जॉईन जावना. आनी स्कीम कितें आहा पळय कितें आहा एक्चुअली न्हू कॅबिनेट अप्रुव्हल जे येता कॅबिनेट अप्रुव्हल घेवन ती स्कीम परमनंट चालू जावपाक जाय. ती पायलट स्कीम म्हणून चलयली वयता. म्हणजे ताका काय व्हॅल्यूच ना आनी अर्थ ना. एग्रीमेंट कोणा कडेन करूंक ना. फक्त एक पानाचे हेचेर कळयला की अमक्या डेटीच्यान तुजी बस आमी चलोवपाक घेता म्हणून. अशा तरेन सगळो घोळ आहा.